गोयात दर दिसा सायबर गुन्यांवांची प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. राज्यात जायत्या लोकांची फटवणूक जायत आसा. जानेवारी ते मार्च या 3 म्हयन्यांत वट्ट 1030 गोंयकारांची फटवणूक जाल्या. गोंयकारांक वट्ट 25 कोटींचो फटको बसला. बनावट जायराती, नोकरेचे हायस, QR कोड स्कॅम वरवीं जायत्या जाणांक टोपी घातिल्ल्याचें कळटा. पळयात. राज्यात सायबर गुन्यांवांची प्रकरणां वाडत आसा. अंदू वर्सा जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत वट्ट 1030 गोंयकारांची फटावणूक जाली. ह्या 3 म्हयन्यांत गोंयकारांक 25 कोटींचो फटको बसला. डिजिटल अरेस्टाची 15 प्रकरणां फाटल्या 3 म्हयन्यांत उक्ताडार आयल्या. दर दिसा 10 जाण ह्या चोरांच्या जाळ्यात सापडटात. 2024च्या तुळेंत 2025त गोंयांत सायबर गुन्यांवांची प्रकरणां 64% वाडल्यात. हातूंत खुबशे जाण सोशल मिडियाचेर प्रसारीत केल्ल्या बनावट जायरातींक बळी पडल्यात. QR कोड स्कॅम वरवीं जायत्या जाणांक तोपी घातिल्ल्याचें कळटा. केप्या एका तरणाटेक एअर इंडियांत नोकरी दिता सांगून तिका लाखांची तोपी घातिल्ली. इतलेंच न्हय तर कांय जाणांक कर्ज दिता सांगून तांकां तोपी घातली. दुसरे वटेन अश्लील फोटो व्हायरल करपाची धमकी दिवन कांय जाणांक ब्लॅकमेल करपाच्यो घडणुको घडिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत डिजिटल अरेस्टाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. जायते फावट WhatsApp वेल्यान कॉल करून CBI वा EDचे अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून लोकांक तांच्या नांवाचें बनावट वॉरंट दाखोवन ब्लॅकमेल करतात आनी पयशे भरप सक्तीचे करतात. देखून सायबर चोरां पासून स्वताचो बचाव करपा खातीर अनवळखी नंबरावेल्यान येवपी कॉल्स घेवचे न्ही. तशेंच अनवळखी नंबरावेल्यान आयिल्ल्यो लिंक्स उक्त्यो करच्यो न्ही. कोणाची अशा तरेन फटावणूक जाल्यार 1930 ह्या नंबराचेर कागाळ नोंद करची अशें सायबर पुलिशेन कळयलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.